कळंगूट कोमुनिदादीन 70 लाखांचो डिराम चेक सरकाराक डेपॉझिट केला. ह्या खातीर मुखेलमंत्र्यान जाळवणदारांक परबी भेटयल्या. आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट. कोमुनिदाद आणि कळंगूट ओके यांच्यानी 70 लाखाचो डेव्हिडंड जो गव्हर्नमेंटाक दिवपाचो आसता डेराम ओके तो डेराम जो आहा तो 70 लाखाचो डेराम तेंच्यांनी डेपॉझिट केला. खूप कमी कोमुनिदाद अशा पद्दतीन डेराम डेपॉझिट करता. बट आय कॉंग्रॅच्युलेट एंटायर टीम ऑफ द कळंगूट त्यांचो जे सगळी कमिटी आहा पळय न्ही आनी इतकेच न्ही तर म्हाका दिसता 9,500 डिव्हिडंड जो आहा तेंच्यांनी डिक्लेअर केला. तेंचे जवळपास 2,500 सुमार ते जाळवणदार शेअर होल्डर्स आसा तांकां 9,500 प्रत्येकाक ते दिवपाचे फाल्यांच्यान ते डिस्ट्रीब्यूट करता. खरोखरूच म्हणजे बरी कोमुनिदाद जर चलयली जाल्यार अशा पद्दतीन ती चलोवपाक येता हे तेंच्यांनी घालून दिल्लें उदाहरण आसा. तांकां हांव परत एकदा कॉंग्रॅच्युलेट करता. आमची 2 ते 2.5 लाख स्क्वेअर मिटर जागा जी आमकां हेका दिल्या सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांटा खातीर कळंगूट ही त्यांच्यानीच दिल्ली आसा. त्या खातीर बाकीच्या सगळ्या कोमुनिदादींनी अशाच पद्दतीचो आदर्श घेवचो. जेन्ना जेन्ना गव्हर्नमेंटाच्या प्रोजेक्टांक जागा जाय आसता मागीर ती म्युनिसिपालिटीक आसतली तेंची सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंटाक आसतली पंचायतीक आसतली जाल्यार सगळ्या कोमुनिदादींनी तेंच्या सारको आदर्श घेवचो आनी तेंच्या जेन्ना जेन्ना गव्हर्नमेंटाक गरज आसता तेन्ना अशा पद्दतीन तेंच्यांनी जागा दिवच्यो. परत एकदा तेंच्या सगळ्या हांव कमिटीचे आणि खास करून त्यांचा त्या भागाचा आमदार आणि आमचो मंत्री मायकल लोबो त्यांनी इनिशिएटिव्ह बरेचसे फावटी घेतात. ताजें अभिनंदन करता. थँक्यू.